रोहन खंवटे म्हणपालो म्हागे सोडियम लेवल देंवलो म्हणून ते खंयच्याच प्रश्नाचें उत्तर दिलें ना जे आमी इशू रेज केले तेजेर कांयच उलयलें ना. सो हांवें काल म्हाजी सोडियम लेवल टेस्ट केली आयज आनी ताका दाखयलें की सोडियम लेवल नॉर्मल आसा. आतां हांव कितें उलयता तरी आयका आनी तेजेर उत्तर दिवं कारण ते इशू जातकच. सो हायकोर्टान कितें म्हणलां की जे डॉक्टर आल्बुकेर हाचेर फॉल्स कंप्लेन केल्ली आनी ती कंप्लेन करपाक रोहन खंवटे मोर्चा घेवन पुलीस स्टेशनार गेलो. सो त्या हेतूंतल्यान कसो गंभीर इशू एक मिनिस्टर पुलीस स्टेशनार वयता आनी कंप्लेन रजिस्टर करून घेता आनी हायकोर्ट म्हणून ती क्वेश्चन करता. सो तातूंत सगळो रोल्स आशिल्लो तो रोहन खंवटेचो आशिल्लो. पुलिसांचेर दबाव वाडटा, पंचायत सेक्रेटरीचेर दबाव वाडटा आनी एक सगळें भयभीत वातावरण जे पर्वरी करता त्या हेजेर आमी आवाज उठयल्लो आनी त्या संदर्भात ते कांयच परत प्रश्न विचारता तूं हेजेर तूं स्पश्टीकरण दी. सरपंचाक एक पुलीस ऑफिसराक सांगून धमकी दिता तूं आपल्या बरोबर रावलो ना जाल्यार तुजेर पुलीस कंप्लेन रजिस्टर जातली. सो त्या संदर्भात हें केलें. ताजे नंतर डेप्युटी सरपंचाचेर नो कॉन्फिडन्स जाता, ताजो पंचायत सेक्रेटरी हो बरो ना जाता आनी तें बरगटा. ताजे नंतर तांकां हायकोर्टाक वचून हायकोर्ट ते फिक्स करता आनी ते नो कॉन्फिडन्स मोशन मागीर पास जाता. विलस मेहताराचो जो व्हिडिओ व्हायरल जाला त्या हेजेर कारण तो लोकल आमदार आनी थंय ताका एक आरटीआय एक्टिविस्टाक जळोवन मारलो वयता. थंय ओपन स्पेसीस कितल्योश्योच विकल्यो वयता, इलिगली कन्वर्ट जाल्ले वयता, फॉर्ज्ड अलॉटमेंट जाता. सो ह्या हेजेर लोकल आमदार म्हणून तेजें स्पश्टीकरण आमकां जाय आसता.